भारतीय जनता पार्टी जे विविध मोर्चा आसा ते डिक्लेअर करपाक लागून जमलेले आसा। भारतीय जनता पार्टीन आमचे विविध मोर्चा मार्फत समाजान काम करता। तशेंच ज्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी नाल्यार आमकां जे तांकां हेल्प करपाक जाय ते आमी सगळे करपा खातीर ह्या मोर्चांतल्यान आमी काम करता। मंडळ आनी बाकीची मोर्चा हातीन हात धरून काम करता। ती फाटल्या मोर्चांनी वेवस्थीत काम केल्ले तेंचें हांव अभिनंदन करता। आनी तशेंच आयज आमी नवीन मोर्चा डिक्लेअर करपा खातीर हांगासर जमल्या। सगळ्यांत पयलीं ओबीसी मोर्चा आमचो जो अध्यक्ष आसा तो शशिकांत नार्वेकर सुर्ला हो आमचो बरो एक्टीव कार्यकर्तो आनी 15 वर्सां जाली भारतीय जनता पार्टीक लागून काम करता। तेजें आमी आयज नांव अध्यक्ष म्हणून ओबीसी सेलाचो डिक्लेअर करता। तशेंच आमचे एसटीचे बरें काम, एसटीच्या मोर्चाचे बरें काम चल्लेलें आसा। त्या मोर्चाचो अध्यक्ष म्हणून आमी विजय पवार हो हरवळे गांव पंचायतींतलो आमचो बरो कार्यकर्तो काम करता। ते विविध फाटल्या दिसांनी बरें काम करता ते पळोवन आमी तेजी ही आतां जबाबदारी दिल्ली आसा। आनी विविध स्कीम म्हण आनी बाकीचे जे कितें आमकां पक्षाक लागून जे आमकां कितें काम करपाक जाय ते विविध त्या मोर्चा मार्फत आमी काम करतले। तिसरो आसा आमचो किसान मोर्चा। किसान मोर्चाचे अध्यक्षाची जबाबदारी म्हणून आमी आमचे आमोणे गांवचे पंच माजी सरपंच संदेश नायक हेजेर जबाबदारी दिल्ली आसा। तेजें नांव डिक्लेअर करता। संदेश नायक हो काम बरें करता, एग्रीकल्चर तितून काम बरें करता। आतां सुद्दां तो सकाळीं उठून शेतानूय आसलो। लोकांची समस्या म्हण बाकीचे गोश्टी करपाक लागून संदेश ताजो दीस फुडें आसता। सगळी तेजी जी टीम आसा ही आमचे अध्यक्ष जे आसा